Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. DYSP पासून टू फायर डिपार्टमेंट पासून सगळे डॉक्टराकडे खंय स्वॉब्स आणि खंय कितें कमी पडटा तेजेर आमचे लक्ष आसतले. मेन म्हणजे खंय जर कोण एक कमी आयल्यार त्या गावात मॅक्सिमम स्वॉब्स घेऊन म्हणजे लोकांक भय निर्माण जावं नये. पण त्याच बरोबर तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकांक आमी सांगताले की फायन डायरेक्टली फायन मारपाक आनी स्ट्रिक्ट एक्शन आमी घेतले जे कोण मास्क घालिना. आयज ज्या तरेन कोविड गोंया राज्यात वाडटा सरकार प्रत्येक फावट आमी म्हणटा की सरकार प्रत्येक पावल घेता ज्या माध्यमांतल्यान आमी कोविड कशें कंट्रोल करपाचें. पण हे ह्या तरेचे दुयेंस ह्या तरेचे व्हायरस जे देशभरान न्हू जगभरान अमेरिकेक पयर 57,000 केसीस एका दिसान वाड जाले. कल कर्नाटकान वाड जाता, केरळान वाड जाता, गोंयांतली आयज 100 केसीस दिसाक वाडत चल्ल्या. पण त्याच बरोबर आमी सगळे पावलां घेतात ज्या माध्यमांतल्यान आमच्या लोकांचे जीवन आमी सुरक्षीत दवरूंक शकता. 7 लोकांची मृत्यू जाल्ली आसा कोविडा खातीर. त्याच बरोबर प्लाझ्मा थेरपी आनी प्लाझ्मा बँकिंग हे आमी चालू करपाचो आमी प्रयत्न ऑलरेडी आमी केल्ले आसा. हांव ICMRचे प्रत्येक व्यक्ती कडेन उलोवन आमी गोंया राज्यांत कितें करूंक जाय ते क्लिनिकल ट्रायल्स आनी इतर कांय गोष्टी करपाची गरज आसा. सोशल डिस्टन्सिंग खंयच्या दुकानान ना ते सरळ लायसन्स कॅन्सल कर म्हणून सांगल्यार आनी स्ट्रिक्ट रावपाची गरज आसा. कारण फाल्यां जर वाळपय आयले तुमी म्हाका दोश दितले की आमी योग्य ते पावलां घेवंक ना. हे सगळे गोष्टीचे कोऑर्डिनेट करूंक जाय ते म्हणजे सगळे एजन्सीज. जर एक पेशंट गावलो ती एरिया सॅनिटायज करपाची गरज आसा. म्हणजे फायर डिपार्टमेंटचे कोऑर्डिनेशन लागतले. DYSP पुलीस एक ल्हानशी ग्रुप कर म्हणून सांगला की जे कितें इन्व्हेंटरी जे कितें हेल्थान इन्व्हेंटरी जे कितें करूंक जाय कितें खंय कितें जाता आनी डेडिकेटेड कोविड एम्ब्युलन्स एक वाळपय एक पर्याय कॉन्स्टिट्युन्सीक दिवपाचें ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन आमी दितले 108. सगळ्या जाणांक इन्स्ट्रक्शन्स ही दिल्ली आसा. सगळ्या ऑफिसर्स लेवलाचेर काम मोठ्या प्रमाणात लॉ एन्फोर्समेंट जावप गरजेचें आसा. सोशल डिस्टन्सिंगाचें पालन आसतलें, मास्क वापरप आसतलें, सॅनिटायझर वापरप आसतलें. सरकारा कडल्यान सगळ्या कडल्यान लॉ एन्फोर्समेंट करपाक इवन जो डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार हांकां लायला हाज्या फुडें मोठ्या प्रमाणात स्ट्रिक्टनेस जो येतलो. दिवचले तालुक्यांतले ज्यो केसीस पॉझिटीव आसा कंटेनमेंट झोन मायक्रो कंटेनमेंट झोन हा सगळ्याचो रिव्यू हो घेतलो गेलो आनी ताज्या उपरांत आनीकूय कितें स्ट्रिक्टली प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय ताजी इन्स्ट्रक्शनूय दिल्या गेल्या. खात्री आसा की पुराय गोंयांत कोरोना कंट्रोल हाडपा खातीर लॉ एन्फोर्समेंट मोठ्या प्रमाणात आयच्यान मंत्री सगळ्या तालुक्यांनी प्रवास करतले आनी पुलीस डिपार्टमेंट आनी बाकी सगळ्यांच्या हेल्थ डिपार्टमेंट हांच्या सहकार्यान आमी कंट्रोलान जाता तितके बेगीन हाडटा. म्हटल्यार जाता एखादी लाटी मारली आपल्याचेर जावळून घातलो कांयच फरक पडना. तांकां फक्त 100 रुपया मास्काची फायन दिवन कांय फरक पडना जाल्यार सहज तुमकां काडटा ते 100 रुपया दिता. हेज्या पलीकडे काय ना एक फायन मारली 100 रुपया काडटा आनी दिता. तुमी तालाव बरयता आनी दिता ताका. मागीर ते उपकारजना ताका जर 2दा-3दा जालें आसत जाल्यार हाडून भितर बसयात दीसभर पुलीस स्टेशनाचेर बसयल्या उपरांत ताका कळटलें. आणि विशेष करून जे रस्त्याच्या सायडीक दुकानां आसात, रस्त्याच्या सायडीक मटेरियल विकतात, फ्रुट्स घेवन बसल्या किंवा भायले लोक घेवन बसल्यात, ह्या सगळ्या जाणांक बंद करात. कारण मार्केट सुरू जाला. कोणाकूच रस्त्यार खंयसरूच नुस्तें आसतलें फुलां आसतलीं अशा पद्दतीचे जे फक्त ऑथरायज आसा जे प्रिकॉशनरी मेजर घेवपा खातीर आमी ही मिटींग आयज आपयल्ली. मिटिंगेक डिसायड जाला की प्रत्येक पंचायत आपल्या एरियेन रिक्षा विथ अनाउन्समेंट जे आयज हेल्थ ऑफिसर पुलीस कलेक्टिवली मेळोन एक धाकटुलो नोट तयार करतले जे कितें उलोवपाक जाय पडटलें. आनी तितून व्हेरी इम्पॉर्टंट आहा की प्रत्येक मनशान फेस मास्क घालूनच भोंवचें. जेन्ना तो घरांतसून भायर सरता, पब्लिकेक मेवता, बाजारान वयता, शॉपान पर्चेसिंगाक वयता, फार्मासीन वयता, फिश मार्केटान वयता, सोशल डिस्टन्सिंग धरून हे जे तो कामाक वयता ते काम करचे. बट कंपल्सरी वेअरिंग अ फेस मास्क. पीपल मेंटेन प्रॉपर सोशल डिस्टन्सिंग, पीपल वेअर मास्क, पीपल डोंट गॅदर इन वन शॉप. जो तर खूब एक शॉपार गर्दी दिसत जाल्यार ताका वॉर्निंग वयतलें फ्रॉम पुलीस एंड ऑल्सो फ्रॉम डेप्युटी कलेक्टर. सेकंड टाइम ही डज दिस, his shop will be sealed because these measures will have to be taken to stop the spreading of coronavirus. जोर तर कोण वेजिटेबल्स विकता, कोण फ्रुट्स विकता, कोण फिश विकता, कोण आनी कितें विकता, तो मास्क घालिना, तेजे कामदार मास्क घालिना तेजेर केस रजिस्टर करप, तेजेर फायनूय घालप.
लोक जे बाजारात चलता वा आनी खंय चलता विदाउट फेस मास्क जाल्यार तेंकाय चलान करप, म्हणजे मातशे स्ट्रिक्ट मेजर्स आमी हाडपाक लायले. तर लोकांची कंप्लेंट हा 108 टायमार येना कोविड पॉझिटिव्ह आहा तांकां. 108 चे पेज इतलो आहा की म्हणूनच आमी आतां डिस्कस करतले की आमकां आनी एम्ब्युलन्साची गरज पडटली. आयज तुमीच पळया की एक दिसान जर 70, 80, 90 केसीस जावंक लागल्यो. हे 108 कडेन आहा, पण आतांच 57 एम्ब्युलन्सीस खंयच्यान 108 धांवतली. म्हणून आमकां एडिशनल एम्ब्युलन्सीस जे कितें आहा ते आमी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून आमी डिसिजन घेता आमी तेजेर. तेंच्यांनी कितें करपाचें, घरा कडेन रावपाचें कशें कितें? आनी सांगला अशेंच जाता तेन्ना आतां तेंगेला तुमची एम्ब्युलन्स कमी आसा तेन्ना एम्ब्युलन्सान जर घे तर म्हणल्यार आपूण आनी एक धाडपाचें हें धाडटा म्हणून एक ताणें हें दिलां, हांगसर आश्वासन दिलां की आनी एक आपूण धाडटा. एक आसा आनी एक कोविडाक पेशंट हाडपाक लागून.